टाकी वाढून दिल्यो लोकांक उदक दिले टँकरान ते बोरिंग आहा म्हणून 20 जणांचे बोरिंग आसा म्हणून सगळो लोक दादोशी जातालो थोडे थोडे करून तेही बंद केले जाल्यार आता आम्ही कितें पिवपाचे सांगपा तिका रिक्वेस्ट केले मॅडम ओ एकूच दवर पाय पडले दुकानी रडली आम्ही थंयसर दुकानी रडली फक्त आमकां एकूच दवर तुम्ही नळ दिले बंद करा आम्ही सगळे लोक थंय तसा वयता म्हणून केले आणि पट्ट करून बोरिंगाचे मोडले आणि सगळ्या पुलिसांक दवरले आणि आमकां ढुकलून घातली आम्ही तिका पाय पडले फक्त आमकां एकूच दवर येवसर ते असले जाल्यार आम्ही लोक दादोशी जातलो बाबा धाडटा पण इतल्या लोकांक पावना ते धाडटाले आणि हे बोरिंगाचे म्हणून सगळे लोक मेळून मिसळून खाताले आता 3 दीस जाले त्यांनी बोरिंग बंद केला आमकां उदक ना काल आयतार हा कशें सगळ्याच कडेन टँकर हाडूंक जातलो असो ना लोक दिसोड्याक वचोन पड भरून आपल्या पट भरपाचें बरोबर कर आपण करता सांगला आम्ही सारकी उदकाक पदिशेर आसा करवटकार कॉलनीन हे लोक न्हू ऑलमोस्ट एक 40 वर्सां आदी रावपी आनी तेंकाडे लायट आहा टॅक्स फारीक करता आनी कितें जालें तेंकां न्हू चोडटी वयर आसलेल्या कारणाक न्हू तेंकां न्हू उदीक येत नासलें किल्लो तेका लागून तेणी कितें केलें त्या लोकांनी ते बोरवेल मारलेले आनी ते फक्त स्वता यूज करताले अशें इकपाक बा न्हू तिका कितें केलें न्हू एका एक कोर्टाक म्हाजे फॉल्स सांगले की ते लोक इकता आनी ते धंदो करता अशें म्हणून सांगला न्हू आनी तेंचेर फॉल्स केस घालून तेंच्यान डेमोलिशन जालां आनी दुसरें कितें जालें ते पंचायतीक तेणी पार्टी केलेली आनी त्या वॉर्डान पळय कितें जातालें न्हू त्या लोकांक तेणी गोमूंक जाय आसलें की कोर्टान चालू आहा म्हणून केस ह्या लोकांक कोर्टान केस चालू आहा म्हणून तातूंत खबर ना कोणाकूच खबर ना एक्सपायरी डिसिजन जालें ना मागीर तेंचे मोडपाक काडले ते म्हणून कितें करतले लोक आनी उदीक तूं जाणां उदीक म्हणजे मनशाचेर लायफ उदीक नासतना मनीस रावंक शकता आतां तांकां एक थेंबो उदीक ना आतां ताका लागून हे सगळे लोक येयल्या आतां उदकाची अरेंजमेंट केल्या ऑनरेबल सीएमान आमकां प्रायोरिटी दिल्या फास्ट पायपलायन ओडपाक आतां फास्ट पायपलायन ओडटलो म्हणल्यार कितें जालां म्हाका दिसता कितें तरी मिस्टेक जाल्यार पंचायतीन कितें बरोवन दिला की तिका घरां ना म्हणून तेणी टॅक्निकली आनी कित्याक लागून कोर्टाच्या हेका लागून तेणी डिसिजन दिला आसलेलें मात तिगासोर घरां म्हणून पंचायतीक जाय पंचायत तर दीत पळय घरां ना म्हणून जाल्यार ते कशें तिगासोर पास करूंक शकता तेका लागून आयज आमी तें डिस्कशन केलां तेंकांय गोमान येयले ते आनी ते जाणा ती घरां आहा म्हणून सगळे जाणा ते प्लानाचेरूय दाखयलेले आहा ते टॅक्स फारीक करता लायट बिलां फारीक करता आतां पंचायतीन सांगलां तेंकां दिता म्हणून आमचे लेटर दिता म्हणून एका आमच्या PWD वॉटर सप्लायक आनी तिका सांगलें म्हाकाय कॉपी दी म्हणून कित्याक म्हाकाय मातशें बऱ्याक पडटा कितें फास्ट काम करपाक कित्याक उदीक नासतना उदीक मनीस रावंक शकना आतां आमी टेम्पररी अरेंजमेंट केल्ले फाटल्या दिसांनी तेंकां टांकी दिली पायपलायन मागीर घालून आमी अरेंजमेंट केलेले आनी तेन्ना तेंची एक बोर तरी आहली आतां ती बोर तेंची काडल्या आनी ते सारके लोक एका उदकाच्या थेंब्याक ते पारिशेर जाल्ल्या हे कशे भाशेन करूंक जाय आनी हांव कशे भाशेन हेचें करतलोच काम कित्याक म्हाका जाय फास्ट जालेली आतां तेंकां टेम्पररी उदकाचें हांव कनेक्शन करता फाटीं हांवें एका मिनिस्टराक सांगून तेंकां एक टँकर दिवंक लायला स्पेशल फकत त्या वाड्याक कॉलनीक तेका मारूं म्हणून किल्ले ट्रिपी मारता दिल्ले ते केलेले आहा ते तर जाले जाल्यार एटलिस्ट तेंकां टेम्पररी कितें तरी मेळो पळय म्हाका जाय फास्ट जालें कित्याक फास्ट जावपाचें मातशी आमची फायल फाटीं उरली कित्याक ते पंचायतीन मातशें असो रिपोर्ट दिलो म्हणून ते उरली हांव नको ते कित्याक लागून तसो तेणी रिपोर्ट दिलो म्हणून सेक्रेटरी सांगलां तूं कितें करता काय म्हणून लोकांची अशी कामां बंद पडोवंक उपकारना आनी लोकांचे कंप्लेनी आहा हिंगासर ते सगळे आमी ते उलोवपाक गेलेले आणि सेक्रेटरी कितें म्हणटा तेचे कितें आनी हाऊस टॅक्स कितें ना कोणाच्या घरांनी ना ते कितें लोकांचे प्रॉब्लेम सेपरेट आनी गार्बेजचे प्रॉब्लेम आहा ते डिस्कस केले तेणी आतां सेक्रेटरीक सांगलां कितें तूं तिका घरां आहा म्हणून दाखय उमकीच फिगर म्हणून दाखोवपाची गरज ना तिका घरां मोर देन 60 घरां तिका आहा ती घरां तेणें दाखोवंक जाय ह्या एरियेन इतली घरां आहा म्हणून कित्याक ती घरां तर दाखयली जाल्यार तुका PWD फायल मूव करूंक शकता घरांत ना म्हणून घातलें जाल्यार PWD फाल्यां तेंच फळ जाता तेंची मिस्टेक जाता ताका लागून तेणी सांगलां की घरां आहा म्हणून दाखय म्हणून तेणी आतां दाखयता सांगलां म्हाका आनी सरपंचीन कॉपरेट केला आनी सरपंचीन सांगलां आपूण दिता म्हणून आतां 3 पासून तो दिता म्हणून आलो